प्रितीच्या बाबा भयणानो, ऑगस्टाच्या 15 इतालियाक आणि स्पेनाक जायत्या खेडा गावांनी एक पुरसांव काडटा. आणि कसलें तें पुरसांव आंकवार मारयेचे आणि जेजूचे. एके सायडीन एक जोमो आंकवार मारयेचो स्टॅच्यू घेवन येता, दुसरे सायडीन दुसरो जोमो जेजूचो स्टॅच्यू घेवन येता. आणि एका जाग्यार ती लागीं पावली म्हणटोच हो ग्रुप जो स्टॅच्यू कॅरी करतात ते बागोवतात आणि एके भाशेन एकामेकाक नोमान करतात. Therefore it is called the bowing procession. उगडास करूंक आंकवार मारये जेन्ना देव तिका स्वर्गार वता, जेजू स्वर्गार आपल्या आवयक येवकार दिता, वेलकम करता आणि एके भाशेन आपल्या आवयच्या हाताक धरून स्वर्गार भितर वता. आणि हे जावन आसा द फीस्ट ऑफ एझाम्पशन, आसुंक सायबिणीची परब. आणि हीच परब करूंक तुम्ही या पवित्र मंदिरांत जमले. पुढून आयज काल मारये वयर जायत्यो कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ल्यो आसा. आदल्या तेंपार कॉन्ट्रोवर्सी नासल्यो, फाटली सुमार 100-200 वर्सां ह्यो कॉन्ट्रोवर्सी वाडत वेता. आमची सेपरात जालेली बाबा भयणां जाय ते आमच्या मनात दुबाव घालतात आणि आमचो मोग आणि आमचे देवसाव आंकवार मरयताय पळय आसलो तो पयस करूंक सोदतात. म्हणून जे तुमकां हांव सांगता, 5 मुंडे तुमच्या मुखार दवरता, तुम्ही बरे समजून घेवचे. 5 fingers sermon. पयलो म्हणटा तो, what is assumption? आसुम सायबिणीची परब आमी करता, बट what exactly is assumption? Is assumption an ascension? म्हणजे आमी जाणो जेजूचे स्वर्गा व्हरोन सेम. assumption आणि resurrection पुनर्जीवनपण सेम ना. assumption म्हणजे simply to be taken up, वयर व्हरप. ताकाच लागून आमी कोंकणीन म्हणटा आंकवार मारयेचे स्वर्गा व्हरण्याची परब, टू बी टेकन अप. बेश्टो ओतमोच न्हय, कूड आणि ओतमो. आदल्या तेंपार सुमार 1,500 वर्सां फाटीं युरोपाक आणि इस्टर्न चर्चीस पळय आसा, जावं ते रोमेनिया, रशिया, ग्रीक, ऑर्थोडॉक्स इस्टर्न चर्चीस, ह्या आयच्या फेस्ताक ते डॉर्मिशन म्हणटात. हे उतर ते दिता. डॉर्मिशन म्हणजे आंकवार मारिया न्हिदल्या, शी इज स्लीपिंग, शी इज नॉट डेड. आणि न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी सयत स्वर्गार व्हेली. दे वर ऑलरेडी बिलिव्हिंग. इस्टर्न चर्च पळय आसा, तांच्या मनात दुबाव ना, कॉन्ट्रोवर्सी ना, दे ऑलरेडी बिलीव्ह. ती स्वत मानतात आंकवार मारिया मरोग ना, न्हिदलेली आसतना देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. And even the Catholic Church believed for so many years. पण आमची आता सेपरेट जालेली बाबा भयणां प्रोटेस्टंट्स आमी म्हणटा, जाय ते दुबाव घालता, प्रश्न घालता. So the next point is, why this belief? Why this belief? आसुम सायबिणीचेर असलो बाबाट कित्याक? आणि पायप साहेबान एक डॉगमा कशी आमकां दिलेली आसा, मांडून घेवंक हो बाबाट कित्याक पासत? वॉट आर द रिजन्स फॉर द फीस्ट ऑफ एझाम्पशन? जाय ते रिजन्स आसा. आमची सेपरात जालेली बाबा भयणां म्हणटात, एझाम्पशन फीस्ट इज नॉट मेन्शन्ड इन द बायबल. इज नॉट मेन्शन्ड इन द बायबल. सो वी डोंट बिलीव. तुम्ही म्हाका सांगात, बायबलाचेर खंयसर बरोवन दिलेलें आसा, इफ वी वॉन्ट टू बिलीव, एवरीथिंग हॅज टू बी रिटन इन द बायबल? तांचो एक मुद्दो, एक पॉइंट जावन आसा, ओन्ली स्क्रिप्चर, ओन्ली बायबल. खंयसर बरोवन दिलेलें आसा दॅट वी हॅव टू, एवरीथिंग हॅज टू बी फाउंड ओन्ली इन द बायबल? जायत्यो वस्तू आमच्या कातोलीक पवित्र सभेन घडल्या,
सगल्यो बायबलार बरोवंक ना आनी जुआ म्हणटा सगळें बरयलेलें जाल्यार हो आख्खो संवसार पावचो नासलो. So there are many things which are not written in the Bible, but I am keeping them before you. Simple, common logic. हे हांव आतां घडून सांगो ना, हे कातोलीक पवित्र सभेन इतली हजारांची वर्सां 2000 वर्सां मांडून घेवन बिलीव करून केन्ना तें तुमकां सांगता. आमच्या गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शावेर ताची कूड आसा, रॅलीक आसा. सान आंतोनीचो रॅलीक आसा, पाद्री पियोचो रॅलीक आसा, कितल्या सांता भक्तांच्यो कुडी आसा. इज देर अ रॅलीक ऑफ मदर मॅरी? तुम्ही केन्ना तरी आयकलां आंकवार मारीचो रॅलीक म्हणून? केन्ना तरी आयकलां ना, बिकॉज देर इज नो रॅलीक. दुसऱ्या सुवातेर जेन्ना ते गेले आंकवार मोरेचो टूम फोंड सोदून काडूंक, फोंड मेवलो पूण एम्प्टी. फोंडान भितर कांयच ना. इट्स एन एम्प्टी टूम. जोरी तर कोण थिंगासोर मेलोलो आनी कूड कुसलेली, कितें तरी उरोन आसतालें, कितें तरी आमकां मेवतालें, कांयच मेवंक ना. So no relic, empty tomb signifies the early church believed that she was assumed into heaven. तिसऱ्या सुवातेर there is something called transitus. Transitus म्हणजे आदले दिसा मेलेल्यांचो उगडास करून एकामेकाक एके भाशेन संभ्रमणी करतात. आमी आमच्या फ्रांसिस्कन संस्थेन वैतुंबराच्या 4 तारखे सान फ्रांसिसाचें फेस्त, वैतुंबराच्या 30 रेर आदल्या दिसा आमी सगळे फ्रातबाब बसोन आमच्या फाउंडराचो उगडास करून ताच्यो काणयो वाचून आमी ताचो उगडास करता. ताका आमी ट्रान्झितूस म्हणटा. ते भाशेन पयल्या शेकड्यांनी फर्स्ट 5 to 6 centuries पयलीं क्रिस्तांवां आंकवार मारेचो असो उगडास करतालीं. ताका आमी ट्रान्झितूस म्हणटा. चवथ्या सुवातेर आमचे चर्च फादर्स पळय आसा. चर्च फादर्स म्हणटा ते कोण? जेजून 12 जाणांक आपोस्टल विंचून काडले, ताच्या उपरांत 72 जाणांक विंचून काडले. तांणी आपले शीस केले, त्या शिसांक आमी चर्च फादर्स म्हणटा. म्हणजे 3rd, 4th, 5th, 6th century. ह्या शिसांनी आपोस्टला सांगाता वावर केला, तांचें जिवीत पळयलां, तांचें बरोवप तांणी वाचलां. ते बरयतात. They write about the assumption of Mother Mary. बरोवन दवरलेलें आसा. It's like we read the stories of our grandfathers and grandmothers. Shouldn't we believe? आमचो आतां आमी हें मिस पळय करता, ताका आमी सेवादोर म्हणटा. सेवादोर म्हणजे लिटर्जीज. आदल्या तेंपार 2000 वर्सां फाटीं वा 1500 वर्सां फाटीं जो सेवादोर बरोवन दवरलेलो आसा आनी पयलीं क्रिस्तांवां सेवादोर पाळटालीं, थंयसरूय बरयलेलें आसा अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. अबाउट द एसम्पशन ऑफ मदर मेरी. इंग्लंडाचो एक बिस्प आसलो, एक महान पाद्री कार्डिनल न्यूमॅन. तो एंग्लिकन प्रोटेस्टंट चर्च सोडटा आनी कातोलीक पवित्र सभेन भितर सोदता. आनी कातोलीक जावन तो म्हणटा, आदांव पातकान पडलो, आंकवार मारिया पातकान पडोंक ना. Therefore we celebrate Immaculate Conception of Mother Mary. म्हणजे देवाच्या कृपेन देवान आंकवार मारेक पातकांतली सांबावली. So if Mother Mary has no part in the original sin, in the fault of Adam, why she should suffer in the death of Adam, in the death of the body? मरण आयले मूल पातकाक लागून. ह्या मूल पातकाक लागून ह्या संवसारान सुख, दुख आनी मरण. So if we are dying, it is a consequence of original sin. आंकवार मोरेन पातक करूंक ना. म्हणून पातक नासलेल्या मनशांक स्वर्गार डायरेक्ट व्हरप. आनी मेन म्हणटा ते आमी पळयता, इज देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एसम्पशन? सायंटिफिकली स्पीकिंग or common logic speaking, is a possibility. आदलो कोरार वाचात. आदल्या कोरारान आमी आयकता Genesis chapter 5 verse 24. Genesis chapter 5 verse 24.
थिंगासोर एक मनीस आसा जाचें नांव जावन आसा इनॉक. इनॉक हुंय देवा बरोबर भोंवतालो चलतालो आनी असोच देवा बरोबर भोंवता चलता आसतना देवान ताका वयर व्हेलो. This is given in the Bible, in the Old Testament. Genesis chapter 5 verse 24. Deuteronomy chapter 34. या पुस्तकान आमी आयकता मोजेसाची काणी. आयज जेरुसलेम गेल्यार होली लँड थंयसर एक दोंगर आसा मोइसेसाचो दोंगर, पुणून थिंगासर कांय ना, रेलीक ना, टूम ना, कांय ना. म्हणूच आजून पासून इस्रायल पोरजा हे जुदेव लोक मानता देवान मोइसेसाक वयर येलो. And we have the classic example of Elijah, 2 Kings chapter 2. Second book of Kings chapter 2, Elijah. थंयसर बरयलेलें आसा देवान एलायजाक सोमतोच कुडी आत्म्या सयत वयर व्हेलो. If God can take Enoch and Moses and Elijah, why not Mother Mary? Why not Mother Mary? निमाणी म्हणटा ते देवाची स्पेशल कृपा, God's grace, God's favor. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक विंचून काढली आपल्या पुताची आवय जावन. देवाच्या कृपेन आंकवार मारेक पातकान पडोना जावन सांबाळून दवरली. When these two miracles lead us to the third miracle, देवाची कृपा आंकवार मारेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. And that is exactly what we are celebrating. But तिसरो म्हजो मुंडो, तिसरो point. I asked you, what is assumption? Why this assumption? Now, where or whose power? आंकवार मारिया आपल्या पोदवेन स्वर्गार गेली ना. आंकवार मारिया देव न्हू. We don't consider Mother Mary as God. तिका पोदवी ना, आपल्याच पोदवेन कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरोंक ना. This is a grace of God. देवाच्या पोदवेन ती कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वयता. तो जावन आसा तिसरो मुंडो. चवथे म्हणटा ते खुंयसर हे असम्पशन पळय जाला खंयच्या जाग्यार. आतां रिसर्च वर्क आमकां सांगता 2 जागे आसा. Because there is no relic, no signs, empty tomb, to definitely say this is the place, it's difficult. पुणून जुदेवांक इस्रायलाक गेल्या ते म्हणटात जेरुसलेमाक थावन ती वयर गेली. आनी कोण बरयणार म्हणटा इस्रायलाचे निसंतोन जाल्ले इन 70 AD. आनी निसंतोन जातोच जुआवान जेजूने ताका जबाबदारी दिलेली. जेजूच्या आवय घेवन तो एफेसस, टुडे एफेसस इज इन टर्की, थंयसर गेलो आनी थिंगासर ताचें स्वर्गा व्हरोन जालें. सो दीज आर द 2 places where we talk about assumption. आनी निमाणो म्हणटा तो how do we apply it for our lives? How? हे फेस्त आमी कोत्ता आसूम सायबिणीचें फेस्त आमकां कशें लागू जाता. पयल्या सुवातेर assumption tells us that this is not our home. हो संवसार आमचो न्हय. आमी एके भाशेन ह्या संवसारान भाड्याक आसा, रेंटाक आमी रावता. आमचें घर, our home is in heaven. सगळीं आमी मोत्तलीं आनी वयतलीं. पूण दूख लागता जायतीं जाणां सजमतात ह्या संवसारान आमी सदांकाल रावतलीं म्हूण. आनी ताकाच लागून काळजान केद्या व्हडली आस दुडवांची, पोदवेची, बाटा बेसांची. आनी ह्या आशेक लागून बाबा बाबा म्हणे कुटुंबांनी कितलीं झगडीं. खंय वयतलीं आमी सगळे दूड घेवन. हे पॅन्डेमीक जावन आमी नदर मारल्या, कितलो गिरेस लोक मरोन गेलो. खंय गेलो तांचो दुडू? खंय गेलीं तांची बाटां बेसां? आदल्या तेंपार व्हडलीं व्हडलीं बाटां आमी घेवन दवरलीं. आतां न्यू कायदो येयला भुमिपुत्रा म्हणून, ती बाटां आमची वयतलीं. उगडास दोचो गरज आहा, दुडवांची गरज, बाटा बेसांची गरज, फ्लॅटां गाडयोची गरज. बट वी शुड नॉट गेट अटॅच्ड. चड अटॅचमेंट जाले म्हणटच आमी देव विसरता, दोर विसरता. So today's feast is telling us our home is in heaven. All of us are going back to heaven. दुसऱ्या सुवातेर assumption tells us about the dignity of women. आदल्या कोरान इनॉक जावं, मोजेस जावं, एलायजा दादले मनीस, बायल न्हय, दादले मनीस. पुढील आंकवार मारीचे assumption आमकां सांगता God has a special place for women. पयल्या वाचपान तुम्ही आयकलां जुडिताची काणी.
देवान जुडिताक विंचून काढली आपल्या इस्रायल पोरजेची सोडवण करूंक आणि देव आंकवार मारयेक विंचून काडटा आमकां सगल्यांक सोडवण करूंक आणि आंकवार मारयेक स्वर्गा वेले उपरांत स्वर्गाची राणी करून a woman is given a very important place. आजकाल या संवसारात नोदोर मारी जाल्यार दुसऱ्या देशांची सोड खबर आमच्याच इंडियेक आमच्याच गोंयांक घडटा ते पळयत जाल्यार चुचुरें दिसता दुखीची खबर टुडे विमेन आर युज्ड अँड एब्युज्ड कितल्यो घडण्यो कितले सेक्शुअल एब्यूज कितलो मार कितल्यो रेप केसी कितल्यो मर्डरी टुडे वुमन हॅज बिकम अ टॉय टू बी युज्ड अँड एब्युज्ड हो म्हजो उलो दादल्यांक तुमच्या गोरेब्यांनी बायलो आसात वस्तोरी आसात चेडवां आसात धुवो आसात मानान आनी रेस्पेदान तांकां लेका फावो तो मान रेस्पेद दिया गोरकारांनी आपल्या बायलेक भुरग्यांनी आपल्या आवयक आपल्या शेमाईक फावो तो मान आनी रेस्पेद गोरान उत्पन्न जावंक जाय इफ देर इज नो रिस्पेक्ट इन द हाऊस हाऊ कॅन अ वुमन गेट रिस्पेक्ट इन द सोसायटी आउटसाइड आणि जायते पावटी एका वस्तोरेचो दुस्मान जावन आसा दुसरी वस्तोरी वयवो ना सुनेचे दुस्मान सासूमाई सासूमेचे दुस्मान सून जायते पावटी एक चेडवाचो दुस्मान आवय जाता जायते पावटी काउन्सिलिंग बसता आसतना आमी फकत भुरग्यांक तरणाट्यांक ब्लेम करता दी एल्डर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आवय बापायनी शेपाय शेमायनांनी जे दूख भुरग्यांक दिला आणि त्या दुखाक लागून आजकाल एकामेकाक रिस्पेद दिवंक पावना हो म्हजो उलो आमच्या गोरेब्यांनी वस्तोरी आसात चेडवां आसात तांकां मानान लेखूंक रेस्पेदान लेखूंक because God himself gives a very important place to a woman in heaven. आणि तिसऱ्या सुवातेर आयज आमी आसुम साहेबांची परब करता आसतना आयज आमचो इंडिपेंडन्स डे सो assumption is also about freedom about independence. आता तिमोथ भाग्योन तिमोथ आपल्या चिटीन फर्स्ट लेटर टू तिमोथी चॅप्टर 2 verses 1 to 4 तेच भाशेन भाग्योन पावलू रोमकारांक बरयता चॅप्टर 13 verse 1 तेच भाशेन भाग्योन पावलू कोलोसकारांक बरयता चॅप्टर 1 verses 16 and 17 हांव ही बायबल कोटेशनां कित्याक सांगता हे बरयणार आमकां सांगता जे कोण अधिकार घेवन आसा राजकारभाऱ्यांचे अधिकार तांच्या पासत मागात प्रे फॉर दोज हू आर इन ऑथॉरिटी आयज इंडिपेंडन्स डे म्हणून व्हडलें सेलिब्रेशन आमी करता पूण आयज आमच्या भारत देशात नोदोर मारी जाल्यार आनी आमच्या गोंयांत नोदोर मारी जाल्यार हे जे अधिकार घेवन पळय आसा जे कायदे भायर काडटात आनी समाजान जे वायट चलता there is no reason to celebrate but there is a reason to pray for them सगल्याहून व्हडलो राजा गिरेस राजा जाणवाईन बोललो राजा जावन आसा किंग सोलोमन देवान ताका म्हणलें सोलोमन माग म्हजे लागीं तुका कितें जाय सोलोमना कडेन लागीं घोट्टालें पदवी मागोंक गिरेस्काय मागोंक पुणून ताणें ह्यो वस्तू मागोंक ना मागली फकत जाणवाय गिव मी विजडम टू गव्हर्न माय पीपल प्रॉपरली असली जाणवाय आयज आमच्या पॉलिटिकल लिडरांक दिश्टी पडना That is why we need to pray for the authority that they may have a gift of wisdom to govern the people according to God's will. ही सगळी ऑफिस ऑफ ऑथॉरिटी देवच दिता बायबलूच आमकां सांगता वी आर नॉट कॉल्ड टू सेलिब्रेट वी आर कॉल्ड टू प्रे फाल्यां नाल्यार परवां फेस्ट जाता हंगरी म्हणटा त्या एका सांताचो सेंट स्टीवन ऑफ हंगरी तो एक ऑन बाबार्थी आसलो बावतीज घेता कातोलीक जाता एक बरो कातोलीक राजातो जाता आणि हो किंग आपण कातोलीक जाला म्हूण एक राजा कसो एक कायदो काडटा कसलो कायदो टू प्रोटेक्ट द इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज पीपल टू प्रोटेक्ट द इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज पीपल आणि लोक इतलो खुशाल कित्याक वयर तान कायदो येयला सगळ्या लोकांची बाटां बेसां सुरक्षीत दवरूंक राखूंक आनी सांबाळूंक
आयजकाल जे अधिकारान पळय आसा, ऑथॉरिटीन आसा, सरकार पळय आसा, ते फुडें सरले आमची सगळीं बाटा बासां खावन उडोवंक. Therefore, we need to pray that God gives them the gift of wisdom to govern the people properly. प्रितीच्या बाबड्यानो, ही दोन उतरां आखेर करता इतलेंच मनान दवरा. पयल्या सुवातेर भुरगेपणांतल्यान आमी आंकवार मारीचो मोग केला आनी सगळे सांत भक्त आमकां सांगता हो मोग आंकवार मारीचो दुसऱ्यांकूय दिवंक. Let us not feel shy and ashamed to love Mother Mary and to tell others about Mother Mary. दुसऱ्या सुवातेर उगड्यास दोरात, एक दीस आमी सगळीं मरण येतली. आमचो फादर सुरवातेक सांगतालो, आमची नोदर पॅन्डेमिकाक लागून सोकला पडल्या, आतां ती आमी वयर करूंक जाय. Our eye should always be on heaven. तिसऱ्या सुवातेर आमच्या गोरब्यांनी वस्तोरी आसात, बायलो आसात, चेडवां आसात, तांकां सगळ्यांक मानान रिस्पेदान सांबाळात. You bless a woman, you be good to a woman will multiply her blessings and give you double. ते मनान दवरचें. आनी शेकी आमकां आयज उलो आमच्या सरकारा पासत मागोंक, आमच्या फुडाऱ्या पासत, द पॉलिटिकल लिडर्स तांच्या पासत मागोंक. हे मनान दवरून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. आमेन.